फाटल्यान जें पळयता एक आनी दोंगर तयार जावपाक लागला तो म्हणल्यार प्लास्टिकाचो और ड्राय वेस्टाचो. आमी इतलेय तेंप बोब मारताले की सकयल गार्बेजीचो दोंगर तयार जाता म्हण. आतां एक ड्राय वेस्टाचो दोंगर तयार जावपाक लागला. सेग्रिगेटेड वेस्ट कलेक्शन करून आतां ड्राय वेस्ट येता हांगा अरावंड 15 टन्स पर डे. 15 टन सुमार ड्राय वेस्ट सोंसड्यार पावता. तितूंतली फक्त 4 टन बेलिंग जाता आनी 11 टन हे भाशेन वयर मांडून दवरतात. बेलिंग डेली बेल सामकें 15 टन जावपा म्हणल्यार हें सामकें एकदम मुश्कील. आनी हें पयलीं सद्या बॅकलॉग आहा तोच क्लियर करपाक आमकां वर्स लागतली जे प्रमाणे हें चलता तशें. 2 बेलिंग मशीन घेवन फक्त 4 टन सपोज तूं बेलिंग करपाक पावलो जाल्यार तुज्यान कशें सॉल्व जावपाना. जेन्ना ड्राय वेस्ट तूं हे भाशेन स्टॉक करता आनी तेमकां जेन्ना गाडी बी वयर वचपाक मेळना तेन्ना हें मशीन घालून तें थिंग लेवल करतात. सो हें मशीन जेन्ना ते ड्राय वेस्टाचेर तुमी भोंवडायतात तेन्ना तें टोटल कवर जाता. कित्याक त्या ड्राय वेस्टान फक्त प्लास्टीक आसना, त्या ड्राय वेस्टान बॉटल्यो आसता, कितें लोखण आसता नाल्यार आनी कितें आसता आनी तें एंटायर डिस्ट्रॉय जाता. सो फाल्यां तुका तें बेलिंगाक आतां देखून घालपाक तुका परिस्थिती उरना. सो हें परमनंटली हांगा उरपा सारकें. सो हांव कितें सांगपाक सोदता, जेन्ना तुमी आतां इतले त्रास करून लोकांक सेग्रिगेटेड वेस्ट दी म्हण सांगतात आनी हे भाशेन सपोज तुमी हांगा एक दोंगर तयार करपाक सोदता जाल्यार हें कशें जातलें.